ऑक्टोबर महिन्यात आम्ही गोविंद गावडे हांयेन पर्सनली सांगले सगळ्यांसमोर की म्हाका फक्त 2,55,00,000 रुपया तुम्ही दियात, जे तुम्ही 6 कोटीचो एस्टिमेट केल्लो आसा. कारण हो 6 कोटीचो एस्टिमेट केल्लो तो चोरपाचो एस्टिमेट आशिल्लो, तातूंतल्यान पयशे खावपाचो एस्टिमेट आशिल्लो. 2,55,00,000 रुपया तुम्ही आमकां दियात, आमी फॅक्टरी एक सीझन तुमकां चलोवन दाखयतात, मागीर तुम्ही तेजें मॉडिफिकेशन करा. ताणें पयलीं हय म्हणून सांगलें आनी मागीर परत खंयच्यान स्टेटमेंट कारण तेंचे ऑफिसर्स आसात ते सगळे करप्ट ऑफिसर्स आसात. तेजेर आमी कंप्लेनी केल्या. ही फॅक्टरी अजूनही आमी सांगतात की नवी फॅक्टरी पळय त्या निविदा काडटा गेले आमकां सांगलें त्या 3 म्हयने जाले. निविदा काडपाची फॅक्टरीची गरजच ना. ही फॅक्टरी नवी घालपाची म्हणटा पळय ती नवी फॅक्टरी हांगा घालूं शकना. कारण नवी फॅक्टरी जर घालतलो जायत जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे नॉर्म्स आसात. अमके टन थंय एरिया आसूंक जाय, अमके टन ऊस जावंक जाय, तेन्नाच तुका मेळटा. आनी आतांची न्यू टॅक्नॉलॉजिकल प्लांट आसात फॅक्टरीच्यो धाकट्यो फॅक्टरी ताजे 2,500 टन कॅपॅसिटी आसा दिसाची. आनी सरकारान जे नवीन फॅक्टरी घालता म्हणटा पळय हें तकलेन लोकांक पिशे करपाचें आसा. कारण तांकांय खबर आसा की नवी फॅक्टरी जावची ना रिपोर्टा प्रमाणे, आनी म्हणून हे रिपोर्ट मागतात लोकांक दाखोवपाक. लोकांक पयलींच म्हणजे लोकांक दवरप की रिपोर्ट फिजिबल ना म्हणून आमी तें करिना. म्हणजे हेंचो अल्टिमेट मोटीव वेगळो आसा. चलोवपाक जाय ती फॅक्टरी अजूनय इतकी